जे जे कुमारजाव वचपाचो रोड आसा जो ओल्ड गोवाच्यान थंय आमकां एवरी टायम इतले ट्रॅफिक आसता की 2-2, 3-3 किलोमिटर आमकां लायनी लागता दोनूय सायडीच्यान. जेन्ना आमकां एम्बुलन्स सुद्दां जरी येयली जाल्यार आमकां इतलो ट्रॅफिकाक लागून प्रॉब्लेम जाता. कारण हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागतां की आमकां जाता तितले बेगीन थंय एक फ्लायओव्हर काडून आमकां दिवचो. जे गोंयांत दिसाक 5 ते 6 एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंटल डेथ मिनिमम टू मिनिमम दिसाक एक एक्सिडेंटल डेथ जाता. आमी एकदां कोरोनाक भियाताले म्हणजे कोरोनाक दिसांतलो एक मनीस गेलो जाल्यार आमकां दिसतालो एक मनीस गेलो मरे म्हणून. आनी हांगा तर यंग भुरगे 30-35 पयर सांग्यार गेले, सांग्यार एक्सिडेंट जालो, त्या टँकरीन तेका मारलो म्हणटा तसो. एक रफ ड्रायविंगाचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाची गरज आसा. आमी गव्हर्मेंटांत रुल्स रेग्युलेशन सिग्नल सगळें हाडटले बट तरी सुद्दां म्हणजे ड्रायविंग हे कंट्रोल जो पर्यंत करिना, मोबायल आमी जो ड्रायविंग करता आसतना यूज करता पळय न्ही तो बंद करिना तो पर्यंत अशें जातलें. त्या खातीर नो डावट तेणी तो फ्लायओव्हर बांदपाक जाय. एम्बुलन्स मातशी उशीर जाली म्हाका सगळें पडटा. इवन दो हांव मुद्दामून कळपाक त्या रस्त्यान येवपाचें हांवेनूच बंद केलें. हांव स्वता त्या रस्त्यान आतां येयना, हांव बाणस्तारीच्यान येता मुद्दामून, म्हणजे केन्नाच त्या रस्त्यान येवपाचेंय बंद केलां त्या खातीर. बट एक आमकां खंय तरी म्हणजे स्पिडीत धांवत रावले. मोबायल सगळ्या विशेश करून भुरग्यांक आनी ड्रायविंग करता त्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता खंय तरी ड्रायविंगाचेर कंट्रोल दवरचो. स्कुटरीन भोंवता तोय मनीस आमचोच आसा, तो तेकाय जीव हा म्हणटा तो स्कुटरीन भोंवता तेका 4 व्हिलरवाले केन्नाच सायडीन आनी 6 व्हिलरवाले पळयनात. त्या ती दुसऱ्याक रस्त्यार आसता तेकाय बी तांणी पळोवचें ही म्हजी विनंती.